हालेलुया हरका तुका जेजू महिमा तुझो क्लाव तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज आमकां देवाचें उतर आमकां फावो जालां जो हांव सवांजेल 17वो अध्याय 11 तावन 19 वाक्य जॉन चॅप्टर 17 वर्सेस 11 to 19. ह्या फुडें हांवें संवसारांत हांव हे संवसारांत ना पूण ते संवसारांत आसात. हांव तुजे सरसीन पाटी येता. पवित्र बापा तुवें म्हाका दिलें तांकां तुज्या नांवाच्या सक्तेन तूं सांबाळ अशें तेय आमचे बरीच एक जावच्याक. म्हाका तुवें दिलें तांचे सुवें आसतना तुज्या नांवाच्या सक्तेन हांवें तांकां सुरक्षीत राखलें अशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें सिद्धी जावच्याक जाचें निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नाश जावंक नात. आनी आतां हांव तुजेर सीन पाटी येतां. म्हजो संतोश तांकां संपूर्णान मेळच्याक संवसारांत आसतनाच हांव हें परी उलयतां. हांवें तांकां तुजो संदेश दिला आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना पूण तांकां वायटांतावन राख म्हणून हांव मागतां. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत धाडल्यात आनी त्या सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे बसत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. हे देवाचें उतर आमचे खातीर जेजून केल्लेलें मागणें कालच्या दिसा उपरांत परत तें कंटिन्युएशन जावन आज परत तेंच मागणें आमकां दिलां पवित्र सभेन. आज आमी खंडीत जावन ह्या उतराचेर थोडो वेळ नियाळ करता आसतना जायत्यो संगती जेजू ह्या मागण्यांत आमकां कळीत करता. पयल्या सुवातेर आमी ह्या संवसाराचे न्हय, आमी सर्गींच्या आरासाचे. आमी हे समजोन काणगेचे संवसारांत जियेता वय पूण संवसार आमकां वळखना कित्याक जेजू कितें वळखूंक ना. देखून आमकां संवसार वळखलो जाल्यार आमकां कितें जाय तें संवसारांतल्यान आमकां मेळचें आसलें पूण आमकां कितें मेळ्ळें जें जाय तें देवातान मात्र संवसार तो आमकां दिवंकी शकना कित्याक तो आमकां दिवंकी सोडिना. हर एका संगतेन देवान आमकां दिवची ती पवित्र आत्म्याची देणी जावंक पुरो पवित्र आत्म्याची फळां ती आमचे थंय रुतां जावन आमकां पेंतेकोस्ताक तयाराय करता. आमचे हे मागणें कित्याक केलें जेजून तांकां पेंतेकोस्ताक तयाराय करूंक तांचे थंय बापान धाडचो तो पवित्र आत्मा पाराक्लीत आनी ताचे उपरांत ते धैर्यान भरचे. ताचे उपरांत सुवार्ता परगट करचे. संवसार तांकां वळखना. संवसारांत ते मेकळे जाल्यात देखून संवसार तांकां द्वेशिता. संवसार तांकां मारतीर मारच्याक तयार आसा आनी जेजू कितें तें केल्लें तांणी आनी सिसां कितें तें करतले म्हणजे मागण्यांत तो बापा लागीं मागता. तांकां संवसारांत हांव काड म्हणून मागिना बगर संवसारांत तांकां राख म्हणून मागता. देखून आमकां संवसारांत हे वायटांतावन आमकां राखोंक जेजून आमचे खातीर मागणें केलां. आनी जर आमी जेजू सांगत आसांव जाल्यार आमी संवसारांत जियेता वय पूण संवसारा खातीर आमी जियेना बगर सोम्या खातीर आमी जियेता. पेल्या खातीर आमी जियेता. आमच्या जिवितांत हे ध्येय आसा जे आमी आमच्याच खातीर स्वार्था खातीर आमी जियेता जाल्यार आमी संवसारा खातीर जियेता. देखून संवसारा खातीर आमकां जियोंक आपोवणें दिवना. सोम्या खातीर जियोंक म्हाका आनी तुका आपोवणें दिलां. देखून जेजू क्लियर सांगता आपल्या बापा लागीं मागतना ते संवसाराचे न्हय. संवसार म्हाकाय वळखोना संवसार तांकांय वळखोवचो ना. देखून आज आमी संवसारान मेतेर जावचें म्हळ्यार आमी देवा विरोध वेचे म्हूण जाता. संवसारांत आमकां मेतेर जावंक आसा पूण आमचे थंय भावार्थ आमचे थंय बरवसो आमचे थंय देवाची काकूळ देवाची कृपा आमचे थंय आसल्यार आमी ह्या संवसाराचेर आमी जैत व्हरतले हांव नाजाल्यार संवसाराच्या आशा आकांक्षेक सांपडून देवातान आमी पयस वयतले हांव. देखून हें मागणें केलां जेजून आमचे खातीर. आमी संवसारांत आसल्यार संवसाराच्या ओल्लोवण्याक आमी लब्धनाशे कुडीच्या ओडण्याक आमी दादोशी करिनाशे दोळ्यांच्या पुसलवणेक आमी चड आनी चड दादोसकायेन भरनाशे बगार देवाच्या सांगता जियोंक जायली कृपादार मेळच्या खातीर हे मागणें सुमयान आमचे खातीर केल्लें. पवित्र पुस्तकी कितें बरोवन आसा तें सिद्ध जावच्याक जांचें निसांतान जावंक जाय आसलें तांचें निसांतान जायनासतना एकलो मात्र ते सगळें ताच्या कुडींत ताच्या जिवितांत घेवन आमकां त्या निसांतान जावच्या त्या परजेतावन आमकां राखून जिविताच्या
वाटेन चलच्या परजेक बरी आमकां करून दिल्ले सोम्यान जेजून तो मागणें करता पळया पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा सिद्ध जावच्याक जाचें निसंतान जावंक जाय आसलें तो एकलो शिवाय हेर कोणूच नाश जावंक नात कोणूच नाश जावंक ना आमी हर एकल्याने आमी बाचावी जडीचे कित्याक आमचे खातीर आमकां कितें शिक्षा मेळची आसली ती ताणें ताच्या कुडीचेर घेतल्या आमचे कितें पातकाचे कितें परिणाम आसात ताणें ताच्या कुडीन घेतल्यात आमची कितें पडलेलो शिराप आसा तो ताणें ताच्या कुर्सार घेतला देखून आमकां सोडवण दिल्या बेस्टन्सने देखून सा पावलो आमकां सांगता आमकां सोडवण दिल्ली नाश जावच्या मलान न्हय भांगारान रुपयान न्हय बगार जेजूचे अमोलीक रगत मोलादीक ते रगत आमचे खातीर वारोवन आमकां साल्वासो आमकां सोडवण दिल्ली म्हणटा सा पावल देखून आमकां ही सोडवण दिवची जाल्यार जेजून सोंसलेले कश्ट आमी खंडीत नियाळोंक फावो आनी आमी पेंतेकोस्ताक तयार करनासा देखून ही पुरा मागणी आज जेजू आमच्या खातीर करता आमकां बचावे आमच्या बचावे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या बचावे खातीर जेजून केलेले मागणे देखून म्हणटा पळया म्हजो संतोश तांचे थंय तांकां संपूर्ण मेळच्या खातीर जे कितें बापा थंय आसलेलो संतोश तो पुता थंय आसलो आनी तो संतोश आज पवित्र आत्म्या थंय आसा देव संतोश आमकां भरपूर मापान मेळच्या खातीर बापा लागीं तो मागता आज कितलो लोक देवा थंय ना देवा सांगता जियेना देखून कश्टीन दुखांत कश्टांत अनवरांत पिडेशिडेंत पडून निराशपणान चलवणेंत आसून देवाक विसरून जियेचे बरी आनी देवाक पुरपुरचे बरी आमकां पळोवंक मेळटा जायते पूण आमी देवा सांगता जियेता जाल्यार जेजू सांगता आमी आसां जाल्यार ताचो संतोश आमचे थंय भरपूर मापान मेळटलो कश्ट येतले अनवर येतले पिडाशिडा आयल्यार आमचे भितर देवान घाल्लो तो संतोष कोण संतोष दिता पवित्र आत्मो दिता तो संतोष पवित्र आत्मो दिता तो संतोष देखून फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता 4थ्या अध्यायांत 4थ्या वाक्यांत संतोष पावा परत्यांनी हांव तुमकां संतोष पावा म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी रामगाराच्या पत्रांत आमकां सांगता 14वा अध्याय 17व्या वाक्यांत देवाच्या राज खावच्यात पियेवच्यात आटापूण ना बगार संतोष समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भक्षांत आटापूण आसा देखून आमकां पवित्र आत्मो तो संतोष दिता तो संतोष भरपूर मापान आमचे ते आसाचे ते जाल्यार कितेंय जावं दी पूण आमचे थंय आसलो तो संतोष कोणाकच काडून व्हरूंक जायना म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून संवसार असो देखून संवसारांत आसतना हांवें परी उलयलां हांवें तांकां तुजो संदेश दिला जेजून आमकां ताचो संदेश दिला हर एक 4 वांजेल वाचता आसतना ह्या सा पावलाची पत्र आमी वाचल्यार ह्या दमदत्ताचें कृत्य आमी वाचल्यार जेजू विशयान जायतें बरोवन घालां जो हांव सांगता ताचे विशयांत आनी आनी सर बरोवंक गेल्यार जेजून केलेली अजापां आनी जेजून केलेली अद्भुतां बरोवंक वचोन जाल्यार ते हो संवसार पावसना ते बूक आटापूंक संवसारच पावसना म्हळ्यार तितली बरीं कामां ताच्या जिवितांत केल्लीं आसात थोडी मात्र आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्लीं आमकां वाचूंक मेळटात असो नियाळ केल्यार आनी कितें बरोवन घालूं ना तें पवित्र आत्मो आमकां उगडापें करता कित्याक तो पवित्र आत्मो आमकां सताच्या वाटेन चलयता आनी जेजून कितें ह्या संवसारांत असलें शिकयल्लें संपूर्ण तरान आमच्या उगडासा काडता आनी तें आमकां कळीत करता देखून आज आमी पेंतेकोस्ताच्या परबेक तयारी करनासतना आज हे जेजून केलेले मागणे आमच्या जिवितांत कार्यगत जावं दी आमच्या जिवितांत ते एक्टिवेट जावं दी आनी जसो समी संवसाराचो न्हय तशें आमी संवसाराचे न्हय देखून सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर सत म्हळ्यार पिलातान विसरलें सत म्हळ्यार कितें जेजून जाप दिवच्या पयलें पिलात थंयतान वचून जालो ताका तें मेळूं ना देखून जेजू सांगता सत म्हळ्यार म्हजें उतार सत देवाचें उतार आमी वाचता जाल्यार तें सत आनी तें सत आमकां पवित्र करता आनी आमकां तें बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी करता म्हणटा आमी जो आमच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत आमकां वाचल्यार थंय आमकां कळीत करता देखून आमी देवाचें उतार वाचता जाल्यार त्या प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार त्या प्रमाणे ते आमी नियाळ करता जाल्यार आमचें तें आसलेलें खोटेपण पाताक हें सगळें तें बेंडून आमकां सावर्ण बेंडता आमकां नितळ करता आनी तेच्या राजाचीं भुरगीं आमकां करता देखून हेंच आज आमी मागया हे सुमयान जेजून केल्लें आमचे खातीर केल्लें मागणें ताणें कशें आमकां
ताच्या सेवेंत भेटवून दिला ती सेवा आमी करून मुखार वचूंक जाय कृपा आदार सुमया कडेन मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले हांव बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता श्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जोगेशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय आम आपल्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता.